मान्सून केरळात सक्रिय झालो. अनु 8 दीस आधीच केरळात पावलो. 2009 वर्सा उपरांत पहिलेच खेप असो बेगीन केरळात पावलो म्हूण हवामान खात्यान स्पश्ट केला. गोंयांत मान्सून पावपाच्या आदी पावस 17 इंच पार, सरासरी परस 38% मायज. फुडल्या 2-3 दिसांत मान्सून गोंयांत पावपाची शक्यताय. दर्यांत सुरू आशिल्ल्या वादळाक लागून मुरगांवां पोर्टाच्या ऑपरेशनाचेर परिणाम जाल्लो. व्हडल्या बार्जींक दर्यांत वचचे अशे आदेश दिल्ले. आतां ते बार्जी परत पोर्टार येवपाक शकतात. ऑपरेशन खंय परत फूल फ्लॅश सुरू जाला. बाळ्ळी सरकारी शाळेत पावसाचो बरोच धपको. रिपेरिंगाचे काम सुरू आशिल्ले. आडमेळी पावसान आलमारी, पुस्तकां, रजिस्टार, टेबलां, बेंच फुगले. पावसा पयलीं काम पुराय करपाचे ते हुंकळ्ळे. मडगांवां पोरण्या बिल्डिंगांच्या स्लॅबांचे कपचे पडपाक सुरूच. आंतो बिल्डिंगाच्या स्लॅबाचे कपचे पडले. काल थंय बिल्डींग ही आज आंतावाली बिल्डींग हें जें पळय कितें चल्लां ह्यो मडगांव अश्यो खुबश्यो बिल्डिंगी आसा. कितल्योश्यो म्हणजे म्हाका दिसता आफ्टर लिबरेशन वर बिफोर ही तर म्हाका दिसता ड्युरींग लिबरेशन टायम बांदलेली बिल्डींग म्हणजे भुरगेपणांतल्यान सामकें हें करून अश्यो कितल्योश्यो बिल्डिंगी आसा ज्यो टॅनंटेड आसा बिल्डिंग्यो आनी तितून कितें जाता तेंगे रेंटूय आसा तें सामकें तेंगेलो रेंट आसा तें नेग्लिजिबल रेंट आसा. सो लँडलॉर्ड जो पळय आसा तो तें मेंटेनूय करपाक शकना हें जायना. सो हांगासर आमचें जें पळय एडमिनिस्ट्रेशन आसा आमचें सरकार पळय आसा आनी कितें तरी फुडाकार घेवन हें रिहॅबिलिट करपाक ट्राय करपाक जाय. पेडण्या तुया वाठारांत पावसान रस्ते खचले. वीज खात्यान अंडरग्राउंड केबलिंगा खातीर रस्ते खणिल्ले. आतां पावसान ते बसले. सांतिनेत स्मार्ट सिटीची लक्तरा. सेसिलान व्हिडिओ काडून उजवाड घालो. A whole big gap. Whoa! Smart city. Shame on y'all for doing such lousy work for the capital city. Shame on y'all. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.